भारत हे पयलीं सावन चलत आयिल्लें नांव आसा. ताका लागून विरोधकांनी ह्या नांवाक विरोध करचो न्हय अशें आदलो राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर सांगता. इंडिया हें नांव बदलून भारत करचें असो निर्णय अजून जावना. बेठीच ही वावडी पातळायल्या. संसदेचें अधिवेशन सुरू जाल्या उपरांत हे विशीं कितें आसा तें कळटलें अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन इंडिया अलायन्साक भाजप भिना अशें तेंडुलकर सांगता. भारत पयलीं आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमकां शाळेंत शिकयताले भारत माझा देश आहे हें तुका खबर आसा. आनी पयर पोरो लास्ट इयर राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रा काडलेली आसा आनी सगळ्यांक एक करपाक तेजो प्रयत्न भारत जोडो यात्रेंतल्यान. आनी भारत एक कोणीय म्हणटा भारत देश आपलो म्हणटा, भारत देशाचे हे गुणगान गायता आनी भारताक जे भारत देश म्हणून जे इनोव्हेशनाचेर ताका लागून एक माहोल जाला तितूर कांय अर्थ ना. कारण भारत देश घातले हेजो अर्थ लोकांक वायट दिसपाची गरज ना विरोधकांक. भारत देश हो भारत देशूच आजूय आसा. फाल्यां लोक भारत देश म्हणटले आनी पयलीं म्हणटा. कारण चेंज जावपाची गरजूच ना. कारण पयलींसून भारत देश तें म्हाका खबर ना कितें आतां बिल कितें येत हावतान कितें सरकार ती सरकार ठरयता. कारण हेजे पयलीं ती आशिल्ली म्हाका याद जाता गोंयांत सुद्दां दोनूय लोकसभेचे आनी विधानसभेचे वांगडा इलेक्शन जाताली. तेन्ना आमी बॅलेट पेपराचेर शिक्के मारताले पळय आमचे भुरगेपण आमकां याद आसा. आनीक ही खूब बरी संकल्पना आसा आनी त्या हितूंतल्यान खर्च सुद्दां वाचतलो. आमच्या देशाचे पयशे वाचतले, वेळ वाचतलो. तर भिवपाची गरज ना भारतीय जनता पक्षाक आनी एनडीए परत एक फावट 27 आमी पूर्ण भोवमत घेवन हेजे पेक्षा जास्त सीट घेवन निश्चितपणान येतले.